तुमಗೆಲ್ ಗುಂಡ ಇಲ್ವೇ? ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ರೆ ಪುತ್ತ. ತುಪ್ಪಳೆ ನಶಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಲ್ಲೆಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಉಟ್ರೆ ದೇವಾ ಉಟ್ರೆ. आणि कशी सुनंदा तू आराम नव्हे? होय रे देवा, हांव आरामच यो बैसंग. आणि धनंजयू महालक्ष्मी पुरा आरामसत नव्हे? हा होई सुनंदक्का, सगळे जन आरामसती. हाव तूक देवोंका म्हणू हंगा इलो. हंगा ते सेंट्रा वचपशी पुढे तुमगेल घरांत एक 2 दीस रब्या म्हण दिसले. अन्ननी तुमगेल घराक वच्चा सांगला म्हाका. ताका हंगा येईल सुनंदक्का. हाव येईल, तुमका बेजार ना नव्हे? अय्यो ना रे देवा, तू हंगा येईल आमका भारी खुशी. मक्कंतू खेळता कितल्यांना मेळ्ळं म्हणून भारी खुशी दल्ला. गुंडಣ್ಣ तू कसन शिकला? हाव वे मॅगी उपकरी कापी चा ज्यूस असल पुरा शिकला. म्हाका उबटी करची म्हळ्यार मस्त इष्ट. जाल्यार अम्मा म्हाका करचक सोना. कसले रे तुका मोबटी करचे सोना? अम्मन उबटी करतना ते हुर्णा उंड पूर्ती हाव अर्ध खाली करता नव्हे. ताकाच म्हाका अम्मा उबटी करच्याकनी सोडना. हांव येत्त म्हळ्यार अम्मा वासरी बागील गांगेन उबटी करता. होई वे गुंडಣ್ಣ, हाव तू कसन शिकला म्हळ्यारी हे नाही निमगिले. स्कूला वतात नव्हे. आता हावनी अन्न स्कूला वतात पडे तशी तू कसन शिकला म्हणून म्हळ्यारी कितल्या क्लास वरक शिकला म्हणून. हाव वे हाव ते हॉटेल मॅनेजमेंट म्हण कोर्सस पळय ते करता म्हण लेखिले. आन पळयले री इंजिनियर जावका म्हण सांगलो. इंजिनियर जावचक म्हाका एक चुरू इष्ट नासिले. हा इंजिनियर जावचक तू किष्ट नासिल वे? कसले गुंडಣ್ಣ? इंजिनियर म्हळ्यार कसने इंजन लग्गी म्हणून. हांव कसने इंजिनियर जावनू इंजिना लग्गी बशिवे. इंजन म्हळ्यार यंत्र आणि इयर म्हळ्यार लग्गी नव्हे. इंजिनियर म्हण नव्हे. त्या सांगल्यार हांव न्हय म्हणलो. ते एक व्हड काम काय. हो बारी बुदवंत म्हूण लेखला. म्हाका कसने कळना म्हणून तो लेखला. अगल पशी हांव मस्त बुदवंत म्हणून ताका निके गोतना. हांव ताकाच इंजिनियर जायना, हांव इंजिना लग्गी बैसना म्हूण सांगले. मस्त हर्ट केला न्हू. जाल्यार रीच आसो अन्नाल उतर मीरू चनज्ज हांव इंजिनियर जावका म्हूण लेखले. जाल्यार कसं करचें? हांव एसएलसीन तू फेल जाल्लो. मागीर आनी तू एग्जाम बरोवन पास जायनी वे गुंडಣ್ಣ? मागीर हांव एसएलसी पास जाल्ले. पीयूसीन तू एक जस्ट पास जाल्लो. जाल्यार म्हाका इंजिनियरींग सीट मेळ्ळी. सीट मेळना म्हूण सांगली ती. मागीर तितलेक छावय वाजूचे बंद केल्ले आनी घरा बैसून खाण आनी कोण खावचक स्टार्ट केल्लो. गायना ए गायना हंग्यो गो कोण आयला पळे? हा गुंड आयल म्हणू कळली म्हाका. आयली माई हाव. हाय हन्नी, आराम आसतवे? होय रे देवा, हाव आरामस. तू आराम नव्हे? तू कसन पिता, चा की कापी? हांव चा पिता हन्नी. म्हाका अर्द लोट मात्र चा पुरो. म्हाका नन सांगला फुल्ल लोटो चा पिवचे नज्ज आनी मस्त खाण करूचे नज्ज म्हणून. म्हाका अर्द लोटो चा आनी थोडे चिप्स की कसंपुणी दी जायतवे हन्नी. अय्यो गुंडा, बरी अर्ध लोट चा पिवचे रे तुवें. तशी कोर न्ही रे, समाची खाण जेवण कर का तुवें. मागीर तू हंग दुखून वतना भागल्यारी मागीर ते तूक जेवण सेंटरान तू तांणी कसं करची रे? होई रे गुंडा, हंग समज तू खाण जेवण करी मागीर थंय वतरी तूक देवणच्या सिलेंची. अय्यो हन्नी, अर्द लोट चा म्हणल्यार अन्न निमगिल्यार सांगता दत्त नव्हे. हांव अर्द लोट चा पिल म्हणून ताचे खातीर अर्द लोटो म्हणल्यार व्हड लोट आसता पळय उदक पिवचे लोटो तातूंत तूं अर्द लोटो चा दिल्यार पुरो आनी व्हड वाटेन तूं अर्द वाटे चिप्स दिल्यार पुरो. कळ्ळें हन्नी? हा दायत रे देवा, तशी करता. आणि तुका एक विषय सांगता देवा. पळय म्हाका पद सांगचे पिशेस. म्हाका पद सांगचे म्हळ्यार भारी खुशी. हांव ते टायमारी म्हाका मनान कसन येत की ते पद सांगता. मागीर तूं बेजार करून घेवचे नज्ज. तुका चिके खूब चड आसके नव्हे. बेजार कोर न्ही देवा. म्हगेल मनान कसनय वायट अभिप्राय आसना. त्या मिनिटाक कसं दिसता की तशी एक पद सांगता देवा. तू कसने बेजार करून घेवचे नज्ज.
ना बा मग कसने बेजार ना बा मिगेल वैरी मस्त जॉक करता ती जनपुरा हांव ताका पुरा बेजार कोण घेत ना कोपचिपुरा हांव घरांतू सोडून येयल्या हन्नी कोपचिपुरा घरांत मात्र भायर येयले तेन्ना हांव कोपचे ना हा कितले गम्मतच नवे मिगेले न्ही तुगेले एक रिती सेम टू सेम हॅबिट नवे हा सेम टू सेम हॅबिट वे कशी रहते पळ्ळे हांव तोंडान तू बरी खावची काम करता तू तोंडान तू पद सांगचे काम करता दोग जाणाल तोंड दोन टायपार यूज जाता नवे वही वही तू व खाण खाता ही आमगेल माती खाता तितले डिफरन्स थोडे वेळानंतर ಹೊನ್ನೆ ಅತ್ತ ಸಂಜೆ ಸಡಿಸದಲ್ಲಿ ನವೆ ಅಮ್ಮಿ ಪೂರ ಚಾಟ್ಸ್ ಖೌಚಕ್ ವಚಾವೆ ಹೇಗಾವಂತು ಚಾಟ್ಸ್ ಖೈ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಳ್ತು ಹೊನ್ನೆ गुंडಣ್ಣ हंग सुरेंद्र भवन म्हणे हॉटेलच थंय आमगेर महिनात मामू भारी लायक चाट्स करता वचावे आम्ही थंय आज सगळ्यांनी चाट्स खावच्या गेल्ले रे मागीर हम केलेले सीत निरंदय कोण खावचे हांव आजी मस्त रंदप कोण दवरला कोण रे ते कडेर खावचे ಅಯ್ಯೋ ಹೊನ್ನೆ ರಂದ ಪೊರ್ತು ಮಣು ತೂ ಕಸಲಕ್ ಮತ್ತಿನ್ ಕೋನ್ ಗೆತ್ತಾ ಅಮ್ಮಿ ಖೌಚೆ ಸಂಜೆ ಕಾಣ್ನವೆ ಜವನ್ ರತ್ತಿ ಕುರ್ಚಿನವೆ ಕಸಲಕ್ ತೂ ರಂದ ಪೊರ್ತು ಮಣು ಎಚ್ಚನ್ ಕಟ್ತಾ गुंडಣ್ಣ आम्ही संजे चारसनी खलमगिरी रात्री जाऊची पंचायतीत ना एक एक लोट दूध पिऊन निदाताती तशी सांगील अम्मान ಹೊನ್ನೆ तू कसं रंदप केला आजी आज हांवें बटाटो पियाऊ पुरागालने कोळंबो आणि सीत केला रे तशी जाल्यारी एक सूपर आयडिया ಹೊನ್ನೆ पक्कने ರಂದ ಪೊರ್ಲರಿ ಪಾಯಿ ते कोळंबनी सीत मिक्स करी आणि एक खतखत हाडून एक फण्ण दी ते बिसीबेळे भात दत्ता हांव घरांत तू तशी करची होन्नी सकाळीची 6 गंटे लागी म्हाका भूक लागल्यारी हांव तशी करचे रात्रीचे सीत आणि रंदे कसने आसता पळय ते घालचे आणि एक फण्ण घालचे भारी लायक दत्त होन्नी फाय अर्जंटाक तेंची करी होन्नी आज आमी चाट्स खावच्याक वचावे हो हुई नाही रे गुंडा भारी लायक आयडिया दिल रे तुगेल हे आयडिया म्हाका भारी खुशी दल रे हे गुंडा कसन